तुमच्या कुडचड्यार ट्रान्सपोर्टेशन ब्लॉक केलो कितें विशय तो कित्याक ट्रान्सपोर्टेशन गांवचो इश्यू आशिल्लो तो गांवचो इश्यू रिजॉल्व जातरी चालू केले. पूण आतां सरकार म्हणटा मायनिंग चालू जावंक जाय, ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक ना, तो जाय, issue- ओवर ऑक्शन जावपाक जाय म्हणटा. issue- अशे issue- गांवकार जर बंद करपाक लागले जाल्यार ना त्याचे बंद म्हणल्यार तेजो इश्यू आशिल्लो गांवचो. ते कितें आसा की पर्टिक्युलर जेटी आनी ते हे आसा हो सिस्टम भितर आसा. आतांच न्ही हे म्हाका सांग जेटी पुर्तुगेज म्हणजे जेटी, पूण आतां हालीं कोणे न्यू जाणांनी घेतल्या आनी तेका जो सिस्टम आसा पळय गांवचो जेका कशें शेंपाडपा तेका खबर ना. जेटी हेज बीन टेकन ओवर फ्रॉम द अदर पीपल आनी तेका लागून हो इश्यू जालो. आतां म्हाका दिसता 100% जाला अशें म्हणना, पूण हांवें इंटरव्यू जातरी मातशें तरी कूल जालें आनी ताका सांगलां ते हांव रिजॉल्व करतलो कितें आसा. पूण कोणी घेतले म्हणटा, भायल्यान घेतले ना जेटी आसा पळय ती जेटी आसा पळय ती पयलीं जे कोण आशिल्ल्यो पळय ते आतां दुसऱ्यांनी घेतल्या. सो तितू भितर जो रिजॉल्व करपाचो इश्यू उरलेलो तो रिजॉल्व जातलो. पूण आतां ऑक्शन जाता तेन्ना भायल्यो ज्यो कंपनी येता पळय तेन्नाय असोच विशय जातलो. ऑक्शन जाता ऑक्शन मायनिंग ऑक्शन जाता पळय जिंदार येयला. ऑक्शन जे जाता पळय इट इज फॉर हायेस्ट बिडर. ते गव्हर्मेंट आपणाची पॉलिसी करता. लोकल जे एनवायरमेंट हांव एक इंजिनियर कितलीच वर्सां मायनिंगेक काम केल्लें. हे आतांच जायना. आतां तुमी मिडियम सोशल मिडियम आनी बाकीचे न्यूजपेपर आनी हे चड वाडल्या म्हूण हे हायलायट जाता. हांव जेन्ना म्हाजें मायनिंग जेन्ना केल्लें हे इश्यू रेग्युलर आसताले. हे न्यू काय न्ही. हितू भितर थोडे रिजॉल्व जाता आनी मागीर रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. तुमकां खबर आसतलें हांवें सांगपाची गरज ना. आतां हितू हायलायट जाता दुसरे भाशेन. आमचें कितें जाता एकटो पत्रकार हो दुसरो जो हो आसा तो आपण स्कोर करपाक कसले बातमी हाडटा थोड्यो गोश्टी आनी म्हाका दिसता तेजे रिजनेबिलिटी एडिटरान पळोवपाक जाय. काल हांवें 2-3 जाण एडिटराक फोन केल्ले की ह्यो गोश्टी जे तुमी बरयता यू शूड सी वॉट इज द एक्चुअल फॅक्ट. हो कोण पत्रकार हांव म्हणना की सगळे बरे पत्रकार तितले आंबे कशे आसता 100 आंबे एक बास्केटान आसता 1-2 कुसले जाल्यार बाकीचे कुसता पळय ही गोश्ट जावपाक जायना म्हणून हांवें काल एडिटराक फोन केलो की यू शूड गो इन टू डेप्थ आनी बरोवपाक जाय. कित्याक पेपर जो आसा हे सगळे वाचता अँड दे फील दॅट द फोर्थ स्टेट is a very important dialogue within the reporters who are educated and who bring the right बातम्या. फ्युचरिस्टीक आणि स्वप्ना पडलेली बातम्या हाडपाक जायना. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की अशें करचें न्ही फुडले फावटी. ब्रिंग द रायट बातम्या आनी लेट द पीपल नो द रियलिटी. सो हेजे खातीर हांवें काल एडिटराक फोन केले आनी हांव इतलें सांगता की सरकाराचें आसता की हायस्ट बिडराक पयशे दिवपाक ते दितले. मागीर लोकल इश्यू जे आसा ते मायनवाले जो घेता तेणे इश्यूज रिजॉल्व जावपाक जाय. सो हितून 2 फरक आसा. एक सरकाराचो जो it has to be all India or global tender for getting the highest revenue to the state, and the other issue is the local issues of the people have to be resolved by those people who take the over auction and get the mine चलयतले. So there are 2 different issues which have to go hand in hand. म्हाका 40 वर्सां जाली हांव मायनिंग म्हणजे ऑलमोस्ट 35 years ऑफ माय लायफ आय एम इन टू दीस सेक्टर. म्हणजे बापूय जेन्ना आशिल्लो आनी आतां हांव जेन्ना एड्युकेशन घेतलें सो आय एम अवेअर ऑफ ऑल दीज इश्यूज. इट इज नॉट टुडे ओन्ली आनी हे फुडें येतले.